नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओचे वीक्षकांक आत्मीय जान स्वागत. हांव वेंकटेश मेस्ता होन्नावर. जीवन धैर्य कोंकण खारवी समाजाचे अचीवर युवक साधक परिचय करचे विशेष कार्यक्रम. आज आमगेल्या कार्यक्रमा भितर दूरच्या बेंगलोर भितर काम करण्यान होन्नावर उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे कुमटा असले एक सान गावां भितर विशेष काम करत असले आमगेल समाजाचे साधक राम प्रसन्न खारवी कुमटा हेने आयलसा ह्या कार्यक्रमाक आत्मीयजन स्वागत. नमस्ते सर. सर नमस्ते. नमस्ते. तुम्ही मूल जनतले दक्षिण कन्नडाचे बसरूर गाव. त्याच्यानंतर तुमचं शिक्षण होतं बेंगलोर जात सर. आता कुमटा भितर येऊन तुम्ही विशेष एक कंपनी रिव्हर्स गेज मुळे कंपनी करून येऊन तुम्ही काम करता सर. तुम्ही एज्युकेशन पळत असताना समथिंग डिफरंट दिसतं त्याच्याबद्दल सांग सर तुम्ही. खंडित सर. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू म्हाका एक हे अवकाश दिलेल्याक. एज्युकेशना ಬಗ್ಗೆ सांगचेसल्यार ॲक्च्युली तुमगेले प्रोग्राम जीवन दर्या म्हण आसता न्हय. म्हाका दर्या म्हण सांगता आसतना एक आमगेले सायड समुद्र म्हण एक उडगास येता. समुद्र म्हळ्यार आमकां उडगास म्हणजे अले. मागीर एज्युकेशन तशी अले 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 अशी आसले. वयर उंचू इळिता उंचू इळिता उंचू इळिता तशी आसलेलें. सो बेसिकली मागीर एज्युकेशन SSLC पूर्ती बेंगलोरांतूच जाल्लेलें. SSLC फ्लॉरेन्स इंग्लिश स्कूल म्हणून बेंगलोर. देन KLE सोसायटी निजलिंगप्पा. मूल बसरूरचे. हां, मूल बसरूरचे आमी. करेक्ट. मागेल पप्पा राम खारवी, बी राम खारवी, अम्मा ललिता खारवी म्हणून आमी तीग लोक चेडवा. मागीर भाव प्रॉविडंट फंड अंतू काम करीत आसा. बहीण LLB जाला बट शी इज मॅरीड. आतां ती काम करतना. ओके ओके. आय एम मॅरीड. हॅव अ डॉटर. म्हाका आमी कुमटात आसता ते. ओके ओके. सो म्हगेले हांव सांगता आशिल्लें तुमकां सांगलें बेंगलोर भितर म्हगेलें एज्युकेशन जाल्लेलें. सो 10th स्टँडर्ड फ्लॉरेन्स इंग्लिश स्कुलांत जाल्लें. नेक्स्ट KLE निजलिंगप्पा सोसायटींत PUC एंड डिग्री जालें. BSc इलेक्ट्रॉनिक्स केलें हांव. तेजे नंतर हांव एक्सटर्नल MSc इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी केलेलें म्हाका. ओके. सो ॲक्च्युली इतलें सांगून हांव एज्युकेशना ಬಗ್ಗೆ कंप्लीट करचें जाता आसलेलें. बट म्हाका आमगेले कम्युनिटीचे चेडवाक एक सान एक एग्जाम्पल हांव एक बॅड एग्जाम्पल उरतलो म्हळ्यार म्हागेल्या लायफांत एज्युकेशन शिकता आसतना खंयचे पुरो चॅलेंजीस येयले, मिस्टेक्स खंयचे पुरो करले म्हणून हांव एक सान एक शेअर करून घेवंक इश्ट पडत. ओके. सो म्हगेले ॲक्च्युली हांव म्हाका कॉमर्स शिकता म्हणून भारी आशे आशिल्लें. हेजे पट्टी रिजन कसलें म्हळ्यार हांव हायस्कूल शिकता आसतना म्हाका केलव बिझनसमॅन फॅमिलीचे फ्रेंड्स जाले. ओके. तेंगेले वेकेशनात ना इवनिंग्स संडेस केलो पण तेंगे ಒಟ್ಟು हांव तेंगेले फॅमिली बिझनस तेंगेले पेरेंट्स आवट करता आसले थंय वता आसलेले. तेम करता आसतना म्हाका एक एग्जाम्पल दिता. एक दीस म्हगेले फ्रेंडाले एक फॅक्टरी आसा आसले तेंगेले पप्पाले. व्हड फॅक्टरी ते सिल्क हें करचे. थंय गेले तेन्ना म्हाका हांव तेंगेले कॅबिन आशिल्लें थंय बसले तेन्ना तेंगेले पप्पा बसला. तेगे इधराक तेंगेले अकाउंटंट एक टेबल आसा कंप्युटर्स तेन्ना आयलेले एंड ऑपोजीट एक तेंगेले एडवोकेट बसला. हांव नोटीस करलें कसलें म्हळ्यार तेंगेले पप्पा कशी काम करसून घेवंका हिंगे लागी. मूल पळयल्यार तेंगेले पप्पा SSLC मात्र. ओके. SSLC मात्र. बट तो एक LLB जाल्लेलो आनी एक प्रॉबेबली अकाउंट्सांत व्हेरी गुड एक्सपर्ट. तेगे लागी कशी काम करशीत आसा म्हणून तेन्ना मागे मायंडात गेलें ओ हें मॅनेजमेंट दीस इज मॅनेजमेंट म्हळ्यार हेणी बिझनस शिंकलेले एक्सपिरियन्स मुलाक. बट मागीर भायर येवन लेखलें एज्युकेशना भितर मॅनेजमेंट करल्यार म्हाका हें एक प्रोफेशना वचचें जाता म्हण तशी थिंक केलें. सो PUCंत हांव आफ्टर 10th कॉमर्स घेवका म्हण आसलेलें. बट हांव कॉलेजाक गेले तेन्ना पप्पा भितर गेले भायर येवन म्हाका सायन्स फॉर्म दिले. हें आतां हांव आजून बी पळयत आसा सुमार पेरंट्स ॲक्च्युली तेंगेले स्टुडंट चेडवांक दुसरें कसलें एम्बिशन उरता बट दे वॉन्ट देम टू बिकम इंजिनियर्स ऑर डॉक्टर्स ऑर सायन्स फिल्डांत. सो कॉमर्स कर सायन्स कर म्हण सांगलें.
म्हाका तेन्ना आय वॉज अपसेट, कंप्लिटली अपसेट. तुम्ही कॉमर्स खबर सांगला सर त्यांना? कॉमर्स ना सांगिल्लें इनफॅक्ट पप्पाक सांगून कॉलेजा लागीं गेल्ले कॉमर्स घेवचेक. ओके. आनेकला येयला तेणें सांगलां ओके तुमी हेच घेवका सायन्स गेल्यार मागीर तुमकां खंयचे जाल्यार जेता MBA करा कितें करा म्हणून सांगलेलें करेक्ट एक्चुअली. ओके. बट त्या मोमेंटाक त्या एजाक हांव कंप्लीट डिस्टर्ब जालो. म्हळ्यार हांव एक्चुअली डिस्कस करचें जेता आसलेलें मागीर फादर आवट नायन कशी फ्युचर म्हाका एक डिसअपॉयंट जाला डिस्कस करचें जेता आसलेलें. बट तेन्ना तुमकां खबर आसा जनरेशन कशी म्हळ्यार सांगल्यार हां एशीच यू हॅव टू तुम जॉबकायची म्हणून नाही आम्ही विरोध करले अशी ते भावना येता. सो हांव सायन्स घेतलें. बट वॉट हॅपन्स इज थंय 2 विशय हांव आतां चिडोवक सांगता. पळय केलो पण कसं जाता आमी एक सान प्रपंच पळयताय आमी. तेमी पेरंट्स आमगेले सुमार आमगेकिंत सुमार मळेगाला पळोवन उरताले तेमी. तांकां कळटा कशें जाता म्हणून. आयकाया तुमी तेणी सांगलेलें आयकाया. बट आतां जनरेशनात तुमकां मेंटर्स उरतात, विश्व कोंकणी अशी इन्स्टिट्यूशन उरतात, सिनियर्स उरतात. तुमी थंय वचून एन्क्वायर करा. यूट्यूब आतां इंटरनेट आसा. खंय पेरंट्स कितें सांगता म्हगेलें एम्बिशन कितें आसा हांव कशी एक ओट्टू लोकांक इश्ट देंवचें कशी करचें म्हणून एक डिसिशन घेया तुमी. तेन्ना तुमी बेस्ट जाता. पेरंट्सा करूं तशीच आमगेले चेडवां करूं तशीच तुमी डिस्कशन करून कितें घेवका करियर म्हणून तें डिसायड करा. ओके. नेक्स्ट ऑब्वियस त्या एजांत आज पुलीस ऑफिसर जाता म्हणटा नेक्स्ट पायलट जाता म्हणटा मागेल बी तशी आशिल्लें. बाय द टायम डिग्री BSc कंप्लीट जाता आसतना हांव नेवीक डिफेन्स फोर्सेसाक जॉयन जाता म्हणून सांगलें. एअरफोर्स हें आसलें तेन्ना कॉलेज आसलें तेन्ना एअरफोर्स NCCक जॉयन जालें. एवरी विकेंड वता आसलेलो हांव. थिंगेल डिसिप्लीन ते एक घट्ट आनी तेणी एक वे दे कंडक्टेड देमसेल्फ ऑफिसर्स एअरफोर्स ऑफिसर म्हाका ते मस्त इन्फ्लुयन्स जालें. म्हळ्यार कशी म्हळ्यार तेन्ना म्हाका क्वॉलिटीज ऑफ मॅनेजींग थिंग्स एक मॅनेजमेंट आसलें तेन्ना थंय ते म्हगेले फ्रेंडाले पप्पाल पळयलेले एअरफोर्स ऑफिसर ते डिसिप्लीन ते करका हे टायम ते पुरा म्हाका ते प्रभाव भिरविले. ते एअरफोर्स ऑफिसर जेवका म्हणून जालें. जाल्यार मागीर पप्पाक बी खंयचे एक डिफेन्स फोर्साक जॉयन जेवका म्हण आशें आशिल्लें. मागीर हांव एक एग्जाम बी बरयलें तेजे नंतर 2 एग्जाम एक चेन्नयात आनी एक मुंबयत मर्चंट नेवीचे एक्चुली दोनूय पास जाल्ले. बट अनफॉर्च्युनेटली एट त्या टायमार आमकां ते फीज बेअर करूंक जावना. सांगलें आमगेले पप्पा म्हाका जायना पुता हें म्हणून. सो आय लेफ्ट इट. तेजे हांव सो हांगा एक पार्ट सांगता तुमकां. हांव एक म्हगेलें हें आसा म्हळ्यार डिसअपॉयंटमेंट जाता एनी मनशाक तांगेलें आशें आसलें जाता जाल्यार हांव नेक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी कितें म्हूण थिंक करलो. हें आतां हांव ऑलरेडी डिग्री लेवल येयला आतां हांव डिसअपॉयंट करून घेवचें हें करचें जायना. तेचे टायमार ते सेम फ्रेंड म्हगेले कोण तिगेले पप्पा बिजनसमॅन पळयलें ताका कंप्युटर्स वेब डिझायनिंगांत इंट्रस्ट येयलें. त्या टायमार गूगल जस्ट स्टार्ट जालें सर्च इंजीन आनी ह्यो वेबसायट डिझायन करचें स्टार्ट केलो. म्हाका त्या कंप्युटरांत पळोवन इंटरनेट येयलें तेन्ना जस्ट कंप्युटर न्ही आतां इंटरनेटवर आसलें थिंगे घर. म्हाका तें पळोवन एकदम म्हाका एक माया लोका गेल्ले अशी जालें म्हाका. आनी तेणें हांव विचारलें ताका हें वेबसायट म्हळ्यार कितें जालें आनी डिझायन करची कशी सर्च इंजीन म्हण आसलेलें तेजी इम्पॉर्टन्स कशी बिजनसाक कशी हेल्प करता तें पुरो म्हाका इंट्रस्ट जालें. तेन्ना हांव डिसायड केलें हां आनी हांव ह्या फिल्डांत हें फील्ड डेफिनेटली आतां मुखारचें भविश्य. मागीर पप्पा लागीं येवन सांगलें कोइन्सिडेंटली मागीर पप्पा बी न्यू टॅक्नॉलॉजी खंयची आसा न्ही तेजे बागी भारी इंट्रस्ट तांकां. तिंगे प्रॉविडंट फंडांत काम करता आसलेले तिंगेले कलिग्साक जुनियर्साक पुरो कंप्युटर शिका म्हणून मस्त हें करता आसलेले. त्या एजात तेणें बी कंप्युटर क्लास मेजबर येवन शिकले आसा सर्टिफिकेट कोर्स करून. हांव करून गेला तेणें करून गेलें हांव अर्द्याक सोडलां. तशी ते इंट्रस्ट आसलें. बट म्हाका कळ्ळें हंतू फ्युचर आसा हांव हंत वता म्हणून. बट खंय वचचें म्हणून खबर नासलेलें. ओके. सो दॅट इज माय एज्युकेशन निमती थंय. सो हांव सांगचें केन्ना कन्क्लूड कसो करता म्हळ्यार सर आत्ते जमानांत मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. चेडवांक तुमकां सांगचें म्हळ्यार एक इंत रिस्ट्रिक्ट जायनाय तुमी एक्सप्लोर करा.
तुमगेले आजूबाजू मस्त लायक फॉर एग्जाम्पल वेंकटेश सर जर्नलिझम तुमकां जर्नलिझमांत इंट्रस्ट आसा यू शूड रीच आउट टू पीपल तुम्ही वेंकटेश सर अशी पर्सनाक विचार का ते चॅलेंजीस कितें आसा ते पुरो विचार का तशी मस्त लोक तुमगे आजूबाजू आसा न्हू एक्सपिरियन्स त्या फिल्डात उरतात तुम्ही टॉक टू देम तेन्ना तुमकां कळटा त्या फील्ड सम आसा की कशी चॅलेंजीस कशी प्रिपेर करका फ्युचर कशी तेका त्या ಒಟ್ಟು तुमकां कळटा सो दिस इज मगे एज्युकेशन ಬಗ್ಗೆ ओके सर तुमगेले आता बायोडेटा पळयल्यार सुमार 16 कंपनी भितर तुम्ही काम करला 16 नाही 16 वर्ष काम सॉरी 16 वर्ष तुम्ही काम करला सर दुसरे वेगळे वेगळे कंपनी भितर आणि दुसरे एक्सपिरियन्स बी झाला सांगा सर ओके सो ॲक्च्युली तुम्ही एज्युकेशन ಬಗ್ಗೆ म्हाका विचारले ॲक्च्युली म्हगेलें एज्युकेशन म्हगेलें जॉबासान स्टार्ट जाल्लें रियल एज्युकेशन तुम्ही ॲक्च्युली आमी बिफोर एंटर आमी उलयत आसलेले एज्युकेशन कनकेताय आमी सर्टिफिकेट मेळटा ओके जाल्यार जिवनाचें एज्युकेशन मेळना आमकां ते 15 वर्स की 14 वर्स आमी शिकचे 13 वर्स ते जिवनाचें हें मेळना आतां तुमकां सांगता आसलेलो हांव म्हगेल्या फ्रेंडान म्हाका दाखयलें कशी हें करचें वेबसायट करचें हां सर माय फर्स्ट जॉब वॉज माय ओन बिझनेस ऑन्टरप्रिनरशीप थंयसून स्टार्ट झालं थंयच्यान स्टार्ट जालें डिग्री आसले तेन्ना स्टार्ट जालें ओके कशी म्हळ्यार तो दाखयले अशीच हांव म्हाका रिसर्च शोधने करचे म्हळ्यार भारी इश्ट शोधने करून हांगा एक पॉयंट मेळटा हांगा एक पॉयंट मेळटा हांगा एक पॉयंट मेळटा हें तीन कशी कनेक्टेड आसा म्हूण पळोवचें म्हाका तें एक म्हगेलें क्वॉलिटी तें ओके हांव रस्त्यार वता आसतना बी तशी कोणाक पळयलें अशीच हांव नोटीस करता हे व्यक्ती हांगा आसलेलो 15 निमिषां मुखार फाटल्यान हांव वचून पळयलें हे व्यक्ती थंय आसलो आत्तां येवन पळोवन हांगा म्हणून तें ऑब्जर्वेशन तें म्हाका एक हॅबीट आसा तशी हांव तो वेबसायट ओटू दाखयलो तेन्ना म्हाका एन्सालें यूज कसो जालें म्हूण सांगल्यार पळय तुगे लागीं प्रॉडक्ट आसा फॉर एग्जाम्पल एक खंयची एक प्रॉडक्ट कुमटा भितर हँडीक्राफ्ट आसा म्हूण ते अमेरिकात बसले एकल्याक सेल करचे जाता म्हूण ओके कशी हांव थंय वचून सेल करका की आंगडी घालका कशी ना वेबसायट मला फोटो घान हें कान ते प्रॉडक्ट डिटेल्स जावन पब्लीश करचे जाता होय अशें पुरो जाता म्हणून तेन्ना म्हाका खुशी जालें सो हांव कितें लेखलें आमी हें बिझनस कितें स्टार्ट करनाक म्हणून ताका विचारलें करचें जाता कोण करता कस्टमर्साक वचून परिचय दिवंक इंडिया तितले खबर ना तितले वेबसायट हांवें सांगलें एक काम करता आमी एक्सपेरिमेंट करुया आमी डिग्री फायनल इयर डिग्री रज मेळत आसा म्हाका हांव गांवां वता आसा म्हाका ब्रोशर्स पॉम्फ्रेट आनी युजस पुरो करून दी हांव गांवां वचून एक 4-5 कंपनी इच्छान पळयता कसो जाता की पळय सो रज मेळ्ळें गांवां आयले ते पुरो घेवन अशी सांगलें मागीर अंकलाक आनी हें तांकां बी अर्थ जल ना तेन्ना सो वॉट आय डिसायडेड हांव वता डायरेक्ट म्हणून एक कजिनाक घेतलो गंगोळ्ळीत गणेश कामत गणेश टेल्स म्हणून एक हेणे आसलें सिनियर पर्सन कोण थंय वचून विचारलें हांगा कोण लायक बिझनसमॅन आसा म्हणून तांगे लागीं वचून गेले तेन्ना टायल फॅक्टरी मँगलोर टायल फॅक्टरी जेंटलमॅन म्हळ्यार जेंटलमॅन टायम दिलो यंग पोरो तो म्हाका पळयत आसा तूं हांगा कसो करता आसा म्हणून हांव विचारलो कोण कोण म्हणून हांव एक्सप्लेन करलें तेका एक टायप सरप्रायज जाल्लें हे वेबसायटाचे बगे तूं खंय घेवन येयलो मरे हांगा म्हणून तूं कशी कळ्ळें सांगलें मागीर ताका कोइन्सिडेंटली तिगेले रिलेशन कोण की तिगेले डॉटर की कोण की ते अमेरिकात आसलेले तेजे निम ताका कळत आसलेलें ताका आयडिया बरें दिसलें ताका कसो अनेक विशय प्रॉबब्ली कोण की कॉलेज वता पोर येयला वेबसायटा बगे सांगता आसा एनकरेज करया म्हणून कितले जाता रे मरे हेका वेबसायटाचे म्हणून सांगलो 10,000 म्हणून सांगून सोडलो ओके अडना केन्ना वता तूं बेंगलोरून सर अनेक वीक आसा म्हणून अनेक विका नंतर यो म्हणून विका नंतर येयले 10,000 रुपीज चेक दिले सर ओके दॅट वॉज माय फर्स्ट पेमेंट सॅलरी बिझनस सेल करलो ओके 10,000 वेबसायट करून दी म्हाका म्हणून सांग आफ्टर दॅट आमी तशी प्रोग्रेस करचे जाल्यार एज युजल यंगस्टर्स आसलेले मागेल पॉयंट ऑफ व्यू बिझनस ग्रो करता आसल्यार यू हॅव टू गो टू कस्टमर्स म्हण आसलेले मॅनेजमेंट पॉयंट ऑफ व्यू येता आसलो हांव माय फ्रेंड तो टॅक्नॉलॉजी गाय तो आतां अमेझॉनात युएसात सेटल जाला इज डुईंग व्हेरी वेल तो अमेझॉनात तो थंय तशी वचया म्हणून बट समहाव दॅट डिडंट वर्क आउट थंय स्टॉप केलें सो दॅट कंपनी वी आमी तेजें नांव सृश्टी नेटवर्क सोल्युशन्स म्हणून नांव जातलें एक कॉन्सेप्ट आसलेलो आमी डेवलप करले तेन्ना
आतां सेम जस्ट डायल ते कॉन्सेप्ट आसा न्ही प्रॉब्ली आमी डेव्हलप करले आसल्यार वी वूड हॅव बीन अ बिग कंपनी नाव तेन्ना डेव्हलप केला सो आफ्टर दॅट 6 months म्हाका कसलें हें नासलेलें देन आय वेंट ऑन टू जॉयन a company called Ocwin Financials म्हणून US based company MNC company US mortgage banking company ते मगेले पर्स्पेक्टिव करियरा ಬಗ್ಗೆ ಜಾಬಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ थंय सर सो ITPL इंटरनॅशनल टेक पार्क म्हण आसलेले थंय जॉइन जालें हांव आमकां 1 म्हयने US पर्सन अमेरिकन एक्सपर्ट US मॉर्गेज बँकिंग तेणी मॉर्गेज बँकिंग आतां हांगा होम लोन्स हें तर तशी कंप्लीट एक लोन ओरिजिनेशन आसान बंद जावन पर्यंत कशी वर्क जाता खंयची खंयची टॅक्नॉलॉजी ताका यूज करल्या ओट्टो एक्सप्लेन करलें हांव म्हगेले स्कूल फर्स्ट स्टँडर्ड आसान 10th स्टँडर्ड डिग्री तन कितलें हांव फोकस करलें की तेजी डबल फोकस ते 1 म्हयने करलें हांव ओके डबल फोकस बिकॉज म्हाका एक अवकाश मेळ्ळेलो ते रायट कंप्लीट फोकस केलो हांव लिटरली म्हाका एक एक्सपर्ट अशी जावन गेले एक्सपर्ट म्हळ्यार थंय फॉरेन लेडी येयले अमेरिकन ती तशी सांगता आसलेले हांव म्हगेले अमेरिकन मम्मी अम्मा म्हणून तशी ट्रीट करता आसलेले बट एनीवेज थंय म्हाका टायम मॅनेजमेंट कशी उरका कम्युनिकेशन कशी उरका आनी खंयचे थॉट्स आसल्यार ते ड्राफ्ट करून घेवका नोट्स प्रिपेर करून घेवका शिकचेक मेळका आनी टिमा वांगडा काम करची कशी हांव एकलो काम करता आसलो टिमा वांगडा म्हाका गोत आसलें तेका सांगचें तेगे लागीं म्हाका गोत आसलें तेका विचारचें आमी एक काम दिल्यार तीग लोक मेळून ओट्टू करून दिवचें हें परत थंय शिकलो हांव थंय ग्रो जालो हांव आफ्टर I think एक 1.5 year भितर I moved on to become a team lead, assistant manager. थंय सुमार म्हाका टॅक्नॉलॉजी ಬಗ್ಗೆ कळ्ळें म्हाका म्हळ्यार ते कंप्लीट मॉर्गेज बँकिंग टॅक्नॉलॉजी कशी काम करता म्हणून तें कळ्ळें इनफॅक्ट एक आयडिया प्रपोज करले आमी म्हळ्यार खंयचे एक प्रोसेसाक आतां ह्या पॉयंटासान 1 2 3 4 5 6 अशी येवका म्हूण उरता आमी कन एक शॉर्टकट्स करून घेवन हें पुरा अवॉयड करून घेवन जाल्यार हें कंप्लीट करून सीदा हेक्के वचचें जाता न्ही म्हळ्यार 4 दिवसाचें करचें काम 1 दिसान करचें जाता न्ही चड प्रोडक्शन जाता न्ही तशी एक समजें आशिल्लें तांकां प्लॅन एक सांगलें म्हळ्यार एक सॉफ्टवेअर डेवलप करचें जाता न्ही म्हणून they were impressed मागीर म्हाका कसं केलें टॅक्नॉलॉजी सायड तेन्ना एक व्हड प्रोजेक्ट शिफ्ट जाता आसलेलें ओल्ड टॅक्नॉलॉजीसाक न्यू टॅक्नॉलॉजी जावत मूव जाता आसलेलें थंय शिफ्ट केलें म्हाका एज अ सिस्टम एनालिस्ट आनी बिजनस एनालिस्ट थंय आय वर्क विथ रियली ग्रेट लिडर्स इतले दिवस कितें जाता आसलेलें सेमी टॅक्नॉलॉजीस म्हळ्यार अर्द टॅक्नॉलॉजी अर्द मॅनेजमेंट तशी टॅक्नॉलॉजी सायड गेले तेन्ना कंप्लिटली हार्डकोर टॅक्नॉलॉजी पर्सन्सा लागीं तेणी तांकां कशी थिंक करताय तें म्हाका ट्रेनींग मेळ्ळें कशी थिंक करता म्हळ्यार एक प्रॉब्लम येयले तेन्ना टॅक्नॉलॉजी यूज करून घेवन टॅक्नॉलॉजी निमित्त कशी ते प्रॉब्लमाक सोल्युशन काडचें जाता तें पुरो म्हाका तेणी थंय एक्सप्लेन करलें तेजे नंतर TCS जॉयन जालो हांव TCS वॉज अगेन अ ग्रेट एक्सपिरियन्स म्हळ्यार एक व्हड प्रपंच ते TCS म्हळ्यार एक समुद्र व्हड प्रपंच थंय सेम US मॉर्गेज बँकिंग टॅक्नॉलॉजी थंय चड टायम रबना मे बी एक 2.5 years उरलो तेजे नंतर एक स्मॉल एक्चुअली म्हगेल्या करियरांत ग्रेट न्हय तें मिस्टेक बी म्हगेलें आयगेट एंटर जाल्लो आयगेट म्हूण एक कंपनी एग्जीट जाल्लो फर्स्ट अमेरिकन 3 months रबलो एग्जीट जाल्लो थंय म्हाका एक पॉज घेता सर एक आमगेले आत्ताचे पोरांक सांगता कसं म्हळ्यार सी इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट बिकॉज कसं जाता कॉर्पोरेट जगत तो आतां तुमकां ते जर्नलिजम करता आसतना त्या फिल्डात मस्त दिवस रबल्यार लायक यू नो देर इज एक टायपाचे दुसरे टायप ऑफ जर्नलिजम रबता सिमिलरली टॅक्नॉलॉजी दुसरी त्या एक टॅक्नॉलॉजी कशी फंक्शन जाता ना एक इंडस्ट्रीत बँकिंगात कशी जाता ना मॅन्युफॅक्चरिंगात कशी जाता
ते अर्थकानगे कसल्यार एक कंपनी तो रबका आमी थोड टायम 3,000 चड मेळटा म्हण जंप करची न्ही तशी करीत गेल्यार एक्सपर्ट जेन्ना म्हाका ते हांव ते कंपनीस आतां रबलेले म्हाका अजुनूय तेजे बेनिफिट्स मेळत आसा. एक म्हळ्यार नेटवर्क डेव्हलप जालें. आतां मागेलो वटून सादारण वर्कर्स जावन आसलेले आतां कंपनीचे वायस प्रेसिडेंट जावन आसाय, डायरेक्टर लेवलात आसाय, फोन करल्यार रेफरन्स दिताय. सी दिस नेटवर्किंग बी इम्पॉर्टंट. रिलेशनशीप ऑल्सो इम्पॉर्टंट. तेजे नंतर म्हाका आमगेले एक बॉस डॉक्टर संतनू भट्टाचार्य मागेले मेंटर म्हूण सांगून घेता रवी श्रीनिवास म्हणून तेणें एक डेटा एनालिटिक्स एंड रिसर्च कंपनी स्टार्टअप स्टार्ट केल्लें. डॉक्टर संतनू भट्टाचार्य MIT स्लोन्स अंतू नासा अंतू पुरा हें करून येयलेले तुमी. रवी श्रीनिवास डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट्स प्रोग्राम मॅनेजर तेमी एक स्टार्टअप केल्लें US प्रोजेक्ट्साचे. तेमी फोन करून सांगलें तूं फाल्यां येवन सोड म्हणून. एक मध्य एक पॉयंट मिस करून हांव हे जॉब्स सोडता आसतना म्हाका बिकॉज ऑफ माय ईगो अँड ओवर कॉन्फिडन्स हांव जॉब सोडलेलें. ओके सो बिकॉज ऑफ दॅट देर वॉज अ गॅप 4 months गॅप आशिल्लें. तेन्ना हेणी आपयलें म्हाका तूं यो मरे तूं यो जॉयन जा म्हणून. सो आय वेंट अँड जॉयंड. स्टार्टअप म्हणचे आत्ते इतले ಒಟ್ಟು यंगस्टर्स दे वॉन्ट टू गेट इन टू इट. स्टार्टअप म्हणचे हांव सांगचें आसल्यार आत्ते काला यंगस्टर्साक इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट युअर करियर बिग कंपनीज पळयनाकाय. बिग कंपनीज मे बी यू गो नेक्स्ट. स्टार्ट फ्रॉम अ स्टार्टअप. तुमी प्रोफेशनल जावनचे शिकचे तांच्यान. कितें म्हळ्यार ऑफिस बॉय आमी, CEO आमी, डेव्हलपर आमी, डोर काडचे आमी, डोर घालचे आमी, ಜವಾಣ ಖರ್ಚೆ ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಮಿ ಒಟ್ಟು ರಾಜನ ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು ರಾಜನಾಗಲು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಿತಾಸಾನೆ तशी शिकताय आमी ಒಟ್ಟು शिकताय. कंपनी चलोवचे कशी म्हणून एक स्टार्टअप A to Z शिकताय. TCS होड प्रॉब्ली इतलो होड हॉल म्हळ्यार एक होड हॉल हे आमी स्टार्टअप केल्ले. हे इतलो होड आसलेले ऑफिस जाल्यार एक प्रॉब्लम येयले म्हळ्यार एक फॅमिली अशी वर्क करता आसले आमी. डे एंड नायट वर्क करता आसले. थंय न्हीद काडचे. आमगेलो CEO येवन सोत आसलेलो घर वचा तुमी म्हणून. तुमगे घर कोण ना की घर वचा म्हणून. जाल्यार आमकां वचचें मन नासलेलें. कसलें म्हळ्यार काम तितलें इंट्रस्टींग आसलेलें आमकां. TCS अंतू सांगचें न्ही होड कंपनीत आमी केन्ना वचचे भायर म्हणून तशें जावन दिता आसलेलें. दिस इज द सो वर्क फ्रॉम अ स्टार्टअप तुमकां कळटा कशी म्हणून. Celorix was the last startup experience मागेले जॉब पॉइंट ऑफ व्यू. ते डेटा एनालिस्ट कंपनी मस्त शिकला. टुडे मागेल स्टार्टअप तेजे आदार वयर आसा. मागेले डॉक्टर संतनू भट्टाचार्य जावं रवी श्रीनिवास जावं तेणी रेफर करून प्रोजेक्ट दिवचे हांव अजून बी करीत आसा कुमटांत. that is the use of networking. ओके सर. सो तुमगेले हे पळयल्यार सादारण मॅजिक ऑफ थिंकिंग बिग. थिंकिंग बिग. सो तुम्ही बँगलोर आपतात. बँगलोरसून आणि कुमटा येतात. हांगासर होड रीतीने विचार करतात सर. तुम्ही कुमटा भितर येवचे कारण कसले ते? ओके गुड क्वेश्चन सर. म्हणजे कंपनी तुम्ही कुमटा भितर स्टार्ट करतात. सगळे लोक हांगासर आम्ही बँगलोर. येस एक्झॅक्टली. सो एक हलवारू ರೀಸನ್ आसा ಸರ್. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರೀಸನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ इजे बीज बित्विलेले मगेल पप्पा आमी डॅडी म्हणून आपत आसलेले तेणी एक बसरूर सावन ग्राम थंच्यान वचून कुंदापूर तालूಕು थंच्यान वचून बेंगळूर गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट हे मेळून देन ही ग्रू अप. तेणी ट्रेड युनियनात मस्त आसलेले. ऑल इंडिया लेवलात ही वॉज अ लीडर अँड ऑल दोज थिंग्स. तेणी आमी कॉलेजात पुराय येले तेन्ना ते फ्रेंड अशी जाल्ले म्हाका. हांव आनी म्हगे पप्पा वॉकिंगा वता आसलेले. तेन्ना सांगता आसले ना पुता हांव रिटायर्ड जाल्ले अशी गांवां वयचें. तूं डिसिशन घे. गांवां वचून तेमगेले स्टोरी आमगेले खारवी जनांगाचे त्या जनरेशन आसा न्ही आमी इन्स्पिरेशना खंय वचचे नाका सर. आमकां प्रेरणे मेळकार तेंगेले जीवन एकल्याकल्यान आयकून तेणी हांगसान फ्रॉम झिरो टू हिरो कशी जाल्ला न्ही ते आयकल्यार पुरो आमकां आमगे आत्ता जनरेशनाक. तशी तेणी सांगलें मागेले अशी आमगेले गांवांत आमगेले समाजांत मस्त लोक आसात. मस्त चेडो आसा अजून बी आसात. हांव वचून तेंकां एक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट करता.
कॉर्पोरेट जगत्तू आत्ते काळाचे कंप्युटर जगत्तू त्या फेस करचे कशी ताका तयारी करका म्हणून म्हाका हें आसा थंय वता म्हणून त्या बीजा मागे मायंडात येयलें हांव बी येता पप्पा तुमी एकल्याक करचें जायना न्हू ते त्या बीज ते भितर त्या मायंडात ते मागीर खंयकी आसलेले ते मोळके जत आसले हे सेलोरिक्स म्हणून तुमकां कंपनी सांगली थंय एक व्यक्ती श्रीधर वेंबू म्हणून जोहो कंपनीचे मालक तो $1 बिलियन कंपनी तो अमेरिकात राबून हांगा राबून तो तिगेल गांवांत येवन गांवांत सॉफ्टवेअर कंपनी स्टार्ट करून घेवन गांवचे चेडवाक घेवन $1 बिलियन कंपनी जाला म्हाका एक प्रेरणे मेळ्ळे तेन्ना अरे यशवी करचें जत्त की म्हणून तेगेल कोणू आयकलना मागीर हांव इंटरनेटार सोदून 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 तेगेले वच्चें केन्ना मागीर हे सेलोरिक्स म्हण कंपनी प्रॉब्लम जावन शट डावन करले मागीर एक प्रोजेक्ट कन्सल्टंट म्हूण जॉयन जाले तेन्ना म्हाका विश्व कोंकणीक परिचय जाले मोहनदास पै सर अशी आयकत आसलेले तिंगेले एक आर्टिकल येयले तुम्ही यंगस्टर्स ना एक्सपिरियन्स आसले तुम्ही गांवांत वचा गांवां वचून गांवांत म्हळ्यार बेंगळूर बीट बनी सान गांवांक ये तुमी मंगळूर जावं उडपी थंय येवन स्टार्टअप करा तुमी आमी सपोर्ट करताय तुमकां मँगलोर एंजल्स म्हण कितकी स्टार्ट करले म्हळ्यार सान फंडींग दिताय तुमगे आयडिया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करचे आनी प्रॉब्लम सॉल्व करचे म्हणून ओहो अशी आनी अवकाश आसा न्ही तेचे मागीर आयडिया बॅड आयडिया न्हू वचया गांव वचया म्हणून हें बिजनस सायड जालें तशीच हांव सेलोरिक्सांत आसले तेन्ना एक आमी सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डेवलप करता आसलेले त्या प्रॉडक्टाक मस्त एक डेटा आनी इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें ताका इंजिनियर्स नाका नॉर्मल ग्रॅज्युएट्स जावका तेन्ना म्हाका कळ्ळें हें हांव हांगा करचें किन्ना गांवां घेवन वचून तांचे चेडवाक ट्रेन करून घेवन तांच्यान डेटा सप्लाय करला कशी म्हणून कॉस्ट भी कमी जाता थंय एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करले जाता आनी टेक्नॉलॉजी आतां नेक्स्ट फ्युचर टेक्नॉलॉजीत बी हांव भागवयशिल्ले अशी जाता आनी म्हणून एक मिनिंगफूल एम्प्लॉयमेंट टू रुरल ग्रॅज्युएट्स रुरल चिल्ड्रन करचे जाता म्हणून तशी हांव कुमटात येवन पावलो अगेन उत्तर कन्नडा कितें सिलेक्ट करले म्हूण कुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर ऑल द हांव मूलतः दक्षिण कन्नडाच्यो एक म्हळ्यार म्हगेल भायल उत्तर कुमटाचे उत्तर कन्नडाचे जाल्यार दक्षिण कन्नडाचे आनी उत्तर कन्नडाचे आम खारवी समाज म्हणूनय खंयचे समाजाचे तुमी पळय उत्तर कन्नडाचे चेडवाक मस्त तेणी टॅलंटेड आसाय बट एक खंयकी एक किळरिमे आसा आनी एक शॉर्ट थॉट्स आसा सान थिंकींग ते हांव लेखले त्याचे चॅलेंज म्हाका त्याचे चॅलेंज हांव थंय वचून स्टार्ट करता थंय बदलावणे हाडता थंय बदलावणे हाडल्यार मात्र होड जावचे थिंक बीग तुमी सांगले अशीच बिग इफ यू हॅव टू थिंक बीग यू हॅव टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम तशी थंय वचून आय एम हॅपी अजून तनक जाता आसा चॅलेंजीस आसा बट खुशी बी आसा सर आता कुमटा भितर कितें तुमी रिवर्स गेज कंपनी हा रिवर्स गेज टेक्नॉलॉजी थंय कितले लोक काम दिला नाल्यार खंयचे लोक काम करतात ओके सर सो आम्ही सो फार आम्ही मोर दॅन 50-60 पीपलाक ट्रेन करलाय एज ऑफ नाव आमगेले 2 टायपा एम्प्लॉयमेंट आसा एक इंटरनल आसात आनी एक्सटर्नल कसले म्हळ्यार केलो प्रोजेक्ट आमगे लॉंग टर्म आसा केलो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आसा लॉंग टर्म प्रोजेक्ट्स आमगेले खंयचे आसा ते एक 20 लगे आसा भितर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आसा ताका एक्सटर्नल वर्क फ्रॉम होम अशें आमी धरून गेले ते एक 15 पीपल आसात आमी ऑन एंड ऑफ आनी आमगेले फोकस म्हळ्यार प्रोवायडींग जॉब्स मिनिंगफूल जॉब्स डिजिटल टेक्नॉलॉजी रिलेटेड जॉब्स टू रुरल ग्रॅज्युएट गर्ल्स आमी हे आमगेल थॉट लॉंग प्रोसेस कसो म्हळ्यार हें एक मॉडल सक्सेस जाल्यार एवरी नेक्स्ट होन्नावरांत एक ब्रांच नेक्स्ट भटकळ एक ब्रांच तशी हे टायपाचे सन ग्रुप ब्रांच शिकून घेवन आमी करता म्हणून हें आसा सो दॅट्स वाय एनीवे माय कंपनी इज कॉल्ड एज रिवर्स गेज टेक्नॉलॉजी हेजे अर्थ तेचे रिवर्स गेज आमकां म्हाका ते वर्ड मेळ्ळेले राजीव मल्होत्रा जी थिंगेले एक कॉन्सेप्ट राजीव मल्होत्रा इज अगेन an Indian US entrepreneur and also a social activities Indic studies ಅಂತ ಮಸ್ತೆ ಆಸ तेणी केन्ना सांगचे
तुम्ही चमकून येयले वाटी एक पण पुळो सिंहावलोकन म्हणटात न्ही केन्ना आमी मुखार पळयता जाल्यार त्या वाट फाटल्यान पळोवन फिरका थंय थंयच्यान येयले तुमी म्हणून सो पळय आतां म्हणून रिवर्स गेज म्हणून ताका रिवर्स गेज टेक्नॉलॉजीज म्हणून नांव धरलें सर. ओके सर. आता हे जे तुम्ही ऑलरेडी विश्व कोंकणी येवन एक बंद भेट जातात नाल्यार मोहन दस पै तेंगेले कसले थॉट्स आसा तेजेन इन्स्पायर जाता विश्व कोंकणी कसलें काम करता सर ताजे बद्दल तुमगे अभिप्राय कितें सर आमगेले कम्युनिटी बद्दल? ते अमेझींग सर अमेझींग इन्स्पिरेशन म्हणून सांगता हांव एक्चुली एक म्हगेले पर्सनालिटीक आनी हेण्णीकरच्या कामाक एक मॅच आसलेले मॅच आसा ते कशी म्हळ्यार म्हाका इंडीक स्टडीज म्हणटा म्हळ्यार भारतीयते ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಲ್ಚರ್ ಉರೋ ಆರ್ಟ್ ಉರೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅशी ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ कसले कुतूहल एक ते वाचचे ना यूट्यूब व्हिडिओ ना ट्विटरात ಕೆಲವು एक्सपर्ट्स आसाय ते म्हाका खुशी जाता ते जे आयकले अशी तिळून घेवंक म्हणून तांतू म्हाका एक एंडसले ते पुरा वचता आसतना एक एंडसले म्हळ्यार लँग्वेज आसा न्हू म्हाका म्हगेले स्ವಂತ अभिप्राय कितें म्हळ्यार लँग्वेज एक 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 कल्चराक एक कन्नडी अशी ते एक कल्चरल व्हॅल्यूज एक सांस्कृतिक व्हॅल्यूजाक एक कन्नडी अशी ते कसले म्हळ्यार ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರು आमगेले भारतीयते कशी आसलेले ते आत्ते तಲೆಮಾರು कळका लँग्वेजा ಮೂಲಕ येवकाते भाषे ಮೂಲಕ येवकाते लँग्वेज ಮೂಲಕ येवकाते तशी म्हाका एक्चुली पुळोवचे गेल्यार बी तुमी इंडियांत भाशे आनी कल्चराक इतली इम्पॉर्टन्स दिता आमगेले स्टेट्स विंगडने जाल्ले भाशे वयरचे भाशावारू म्हळ्यार त्या लँग्वेज एक आयडेंटिटी ताजी खातीर तशी आसतना कोंकणी भाशेक कितले गोवा एक स्मॉल स्टेट थंय मात्र आमी उलोवचे ताका म्हाका एक्चुली सर सॉरी आमी म्हाका विश्व कोंकणी ना कोंकणी अकाडेमी हेजे ಬಗ್ಗೆ परिचय जावचे मुखार ते शिकोवचे ऑर्गनायझेशन आसा म्हणचे मुखार आमगेले सुತ್ತಮುತ್ತ जावचे कोंकणी स्पिकींग कल्चर चोण पळोवचे मुखार म्हाका केन्ना एणसत आसलेले आमगेले भाशे आनी भाशे आधारीत आमगेले कल्चरल व्हॅल्यूज ना तेजे सुತ್ತಮುತ್ತ खंयचे आसा न्ही हे डायल्यूट जाता आसा म्हणून कारण हलवार आसा एज्युकेट जाल्ले अशी आमगे चेडवां भायर वतात दुसरे देश स्टडीजाक जावं जॉबाक जावं वतात तेन्ना डिस्कनेक्ट जाताय भाशे उलोवचे सोडताय भाशे ಮೂಲಕ एक ट्रेडिशन उरता एक दुसरो कल्चर उरता आमगेले ओन कल्चर उरता तेजे सान कट जाता येतात तेच्या 50 वर्सां नंतर हे भाशे आमगेले रपतात की ना की म्हण थिंक करता आसतना फस्ट म्हाका कोंकणी अकाडेमी म्हण कळ्ळें मागीर एक विश्व कोंकणी म्हण कळ्ळें तेन्ना म्हाका कळ्ळें हा कांय टेन्शन ना अशी एक संस्थे आसा उलसून घेवन आमगेले कल्चर हें उलसून घेवन वता म्हणून हय जाल्यार हांव त्या सांगलें अशी एक भाशे केन्ना कशी म्हळ्यार फुडें पयलें आशिल्लें कल्चर आमगेले संस्कृती आमगेले ग्रासरूट तेजे हेका पूर्वजरू आमी कोण आसाय न्ही तेंगेले निमती आत्ते जनरेशनाक तिळुसुका म्हळ्यार त्या भाशे ಮೂಲಕ येवका म्हळ्यार इंत दोन आसा एक भाशे आसा पूर्वजर आसाय आनी यंगस्टर्स यंगर जनरेशन आसा यंगर जनरेशनाक कनेक्ट करची कशी भाशे आधारीत जनरेशन भाशे म्हूण गेल्यार तें कनेक्ट जायनात तांकां जावका आशिल्ले विशयी कनेक्ट करून घेवका विश्व कोंकणी ते काम करता ओके सर तेजे मध्ये तुमकां सांग म्हळ्यार आमगेले मालगड लोक एक बेजार आसा आमगेले कसले यूथ आसा तांणी एज्युकेशन जालें कुळे भायर वतात आमगेले वांगडा येनात आनीक तेजे खातीर विश्व कोंकणी बी तेचे रिती प्रयत्न करता आसा करेक्ट हेका कसले सर रियल सोल्युशन खंयचे रितीन आमी आमगेले समाज तेजे भितर तांकां आमी इनवॉल्व करपाचे साध्य आसा हा करेक्ट सर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हाका जावन दिसता हें आमी मॅक्रो लेवलात पळोवचें जायना म्हळ्यार आमी वयर रबन पळोवचें जायना ग्रासरूट लेवला वचका म्हळ्यार एक आमी एक
मातृ संस्थे एपेक्स पेरेंट संस्थे कन्गेवनु इडी आमगेल करावळी बेल्ट आतो ना आमगेल समाज कहीं कहीं असा तेंक कनेक्ट करता म्हळ्यार जायना सरता प्रॅक्टिकली जायना ते मागेल अभिप्राय करका लोकली एक तालूಕು मट्ट जावं तालूಕು मट्ट इज बेस्ट तालूಕು मट्टात यूथचा ಒಟ್ಟು कनेक्ट जावं का कार्यक्रम कंडक्ट करका एक वर्षा एक पंत कार्यक्रम नहीं वर्षा एटलीस्ट 3 पंत कार्यक्रम कंडक्ट करका तिंगेल एजुकेशन रिलेटेड सामाजिक शैक्षणिक ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ह्या ಮೂರು तीनू विषयान तेंगे ಒಟ್ಟು कनेक्ट जावं का रिलेट जावं का तेंका म्हळ्यार बदलावणे जाता उरता प्रति 10 वर्साक चेंज मेंटल थॉट्स प्रोसेस यंगस्टर्स चेंज जाता एक तಲೆಮಾರसन नेक्स्ट चेंज जाता तेका लोकली हेर अपका आता ಹೊನ್ನಾವರಂತೂ शिकता शिलेक चल्ले चोडू ते तिगेले आर्थिक परिस्थिती तिगेले सामाजिक परिस्थिती त्यांनी एज्युकेशन शैक्षणिक चिंतने करचे रीती बेंगळूरू ಅಂತ शिंचसले दुसरे उरतले ते आम्ही तेंका कनेक्ट जाले तेन मात्र कळता मागीर हे पूरा प्रॉब्लेम ಒಟ್ಟು हाण घेवन त्या क्षेत्रात कित करका आम्ही थिंक करका सर ते ओके सर विश्व कोंकणी केंद्र लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ भितर येवंगे ना तुम्ही तुमगेले अनुभव सांगून घेतले सर रामप्रसन्न खारवी कुमटा भितर रिव्हर्स गेज कंपनी फाउंडर आणि प्रेसिडेंट बी आहे त्यांनी संक्षिप्त संदर्शन दिलं सर जाल्यार तेंगेले मेन इंटेंशन हे ग्रामीण प्रदेशाक कसले भुरगे आसा तेंका एज्युकेट करका आनीक बेंगलोर असले नगरा भितर वचून तेमी स्वंत काम करका आनी विशेष जावंगे आमगेले कोंकणी उलयतले आनी कोंकण खारवी समाजाचे भुरगे बी मुखार येवका म्हण जाय तितले योजना घालून घेतले आसा तांणी येवंगेन आमगेल्या स्टुडिओ भितर तेंगेले परिचय दिल्ले आसा आमगेल्या युवकाक मार्गदर्शन दिल्लें आसा तुमकां सर विश्व कोंकणी केंद्रा परवागी आनी आमगेल्या कोंकण खारवी समाजा परवागी तुमकां धन्यवाद सर म्हाका एक अवकाश दिल्याक तुमकां आनी विश्व कोंकणी केंद्राचे ಒಟ್ಟು लोकांक थँक यू आनी म्हगेले निमती कितें सपोर्ट आसा हांव प्रयत्न करीत रावता ट्राय करीत थँक यू सर धन्यवाद धन्यवाद